सरकारान मिनिमम वेज प्रपोज केल्या आणि ती मिनिमम वेज 215 रुपया वयल्यान 284 रुपया अकुशल कामगारांक आसतली म्हणून फायज केल्ले आसा. अजून नोटिफिकेशन येवंक ना, पूण दॅट इज द प्रपोजल ऑफ द गव्हर्मेंट. आता 284 रुपया मिनिमम वेज सरकारान जर फायज केली अकुशल कामगारांक जाल्यार गोंयच्यो सगळ्यो कामगार संघटना ताका विरोध करतले. आणि त्या बसत आयज ही आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतात, कित्याक 284 रुपयान कामगार आपले बेजीक नीड्स जे आसा ते पुरे करूंक शकना. कित्याक मिनिमम वेज जेन्ना फायज जाता तेन्ना कामगाराचें शरीर सुदृढ रावपाक जाय, कामगाराचें राहणीमान सुदरपाक जाय, ताजे ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट सुदरपाक जाय, तितून आटोपून येवपाक जाय, ताजे बायल भुरगीं जी आसा तेंचो तेणी सांबाळ करपाक जाय, घर ताका आसपाक जाय, त्या घराचो कॉस्ट तितून येवपाक जाय, ट्रान्सपोर्ट तितून येवपाक जाय, हेल्थ फॅसिलिटी जी आसा, आरोग्य सुविधा आसा त्यो तितून येवपाक जाय, आनी भुरग्यांच्या एज्युकेशनाच्यो ज्यो सुविधा आसा त्यो सगळ्यो तितून येवपाक जाय. म्हणून 284 रुपयांनी आमी ह्या सरकाराक सांगपाक सोदता की 214 रुपयांनी हितूंतली खंयचीच गजाल कामगार आपले फॅमिलीक दिवंक शकना, आपले शरीर सुदृढ दवरूंक शकना. एक सुदृढ शरीर ना जाल्यार तो कामगार कामार बरे भशेन काम करूंक शकना. ताजो डायरेक्टली परिणाम उत्पादनाचेर जातलो, ताजो परिणाम उद्योगाचेर जातलो आनी ताजो परिणाम अर्थवेवस्थेचेर जातलो. सो सुदृढ शरीर सुदृढ कामगार तर सरकाराक जाय, मालकांक जर जाय तांच्यांनी कमीत कमी पगार जो आसा तो 600 रुपया दवरपाक जाय. जी म्हारगाय जाता ती तुमी दाखयनासतना कामगारांक फटोवन कामगारांचे जे अधिकाराचो जो मिनिमम वेजीस आहा तो दबाव करून मालकांचे जे आयकून मालक वर्गाक भिवन जे जे सरकार आतां मेरेन येयले, काँग्रेस सरकार म्हण किंवा BJP सरकार किंवा MG सरकार, जितले जितले सरकार येयले तेणी सगळ्यांनी कामगार वर्गाक गोंयांत दबाव दवरून कामगार वर्गाक पिळून दवरला. आयज 600 रुपया जे आमी मागता ते अधिकारान मागता. सुप्रीम कोर्टाच्यो केशी आसात, त्या केशीच्या आधारान मागता. इंडियन लेबर कॉन्फरन्स, त्या कॉन्फरन्साचे नियम आसा